म्हापसा शिगमोत्सव मंडळ आपले कार्य चालू ठेवलेले आसा. म्हाका दिसता गोंयांत पयलो शिगमोत्सव आसा जे म्हापशान स्टार्ट केल्लो. तेन्ना गव्हर्मेंटचे बी कोणाचो सपोर्ट नासलो. इवन कोविडच्या टायमार सुद्दां आमी हे केल्ले आसा. मागीर गव्हर्मेंटान आपलो सपोर्ट दिलो, फायनान्शियल दिली आनी निरनिराळ्या क्षेत्रांसून हांगा लोक येवले. तेन्ना आमी मुद्दम हांगा फोंड्या सायडीक वचून हातूंच म्हालान वचून मुद्दम आपयता पळय. आनी हांगा तेन्ना प्रायजां बी व्हडली नासली. आतां प्रायजां व्हडली आहा. गव्हर्मेंटान दिल्या ह्या वर्सा 16 लाख सँक्शन केल्ले आसा. पोरू 15 लाख दिल्ले आनी अंदू 1 लाख ऑलरेडी सँक्शन केला. आनी हे जाता तरी कोल्हापूरचे जर लेझीम सँक्शन जाले जाल्यार 1,78,000 न्यू आयटम आसतलो. तो 8 तारखेक आमी सुरू करतलो. आमचो शिगमोत्सव 5 तारीख पासून तो 8 तारीख पर्यंत आसा. आनी ह्या वर्सा 8 तारखेक आमचो रोपटा मेळा आसा आनी उद्घाटन जातलें ते 5 तारखेक. आमचो डेप्युटी स्पीकर येतलो चीफ गेस्ट म्हणून. म्हापशा नगरपालिकेचे अध्यक्षा शाळ येतली आनी तुमी सगळे येतले अशें गृहीत धरता. जो कार्यक्रम आसा आमचो 4 दीस तेजी सगळी रुपरेशा आमचे सेक्रेटरी साईनाथ तुमकां सांगताले. हांव परत एकदां ह्या संस्थे तर्फे म्हापसा शिगमोत्सव मंडळा तर्फे तुमी हांगा येयल्या बद्दल तुमचें सगळ्यांचें स्वागत करता. आनी जे हे प्रेस कॉन्फरन्सीन एडवान्सूच घेतात कित्याक कितें आसा जाल्यार फाटीं फुडें सांगूंक मेळटलें. आनी 4 दीस आमचो भरगच्च प्रोग्राम आसतलो. आनी त्या प्रोग्रामाची रूपरेषा कशी आसतली ते साईनाथ सांगतलो. म्हापसा शिगमोत्सव समिती जे 47 वर्ष ह्या वर्सा आमी शिगमो म्हापशान मनयतात. त्याचे अध्यक्ष जावन आसा जोशुआ पीटर डिसोजा, उपसभापती आमदार म्हापसा मतदारसंघ, उपाध्यक्ष सौ प्रिया मिशा, नगराध्यक्ष म्हापसा पालिका, कार्यकारी मंडळ अध्यक्ष गुरुदास नाटेकर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर तारक आरोलकर, तसेच उपाध्यक्ष सगळे नगरसेवक आनंद भाईटकर, बार्बरा कारस्को, शशांक नार्वेकर, नूतन किचोलकर, गेल ब्रागांजा, शुभांगी वांयगणकर, किशोरी कोरगावकर, आशीर्वाद खोर्जुवेकर, कमल डिसोजा, स्वप्नील शिरोडकर, विराज फडके, अन्वी कोरगावकर, सुधीर कांदोळकर, प्रकाश भिवशे, सेक्रेटरी चिटणीस म्हणून हांव साईनाथ राऊळ, उपचिटणीस सुशांत हरमलकर आणि मिलिंद महाले, खजिनदार यशवंत गौंडळकर आणि उपखजिनदार चंद्रशेखर बेनकर आणि विकास आरोलकर. तसेच बाकीचे समिती ज्यो आसा त्यो आमी ऑलरेडी तुमचे कडेन पावयलेल्यो आसा. सल्लागार समिती, सभासद आणि प्रसिद्धी समिती जे आसा तुमचे ते सगळे आमी ऑलरेडी तुमचे कडेन प्रेसां पर्यंत पावयलेले आसा. 5 तारखेक जो शिगमो सुरू जाता ह्या 5 तारखेक पयली इनॉग्रेशन जातलें. इनॉग्रेशन जातकूच फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन जे ल्हान भुरग्यांचे वर्सा वर्स आमी घडोवन हाडटात ते आनी मागीर डान्स कॉम्पिटिशन जातलें पयलो दीस. त्या खातीर फॅन्सी ड्रेसाची जी नांवां जी आसा ती ऑन द स्पॉट टॅक्सी स्टँडार येवचे आनी दिवची. कॅटेगरी वायज एज लिमीट जी आसा वर्सा वर्स खबर आसा सगळ्यांक त्या हितून येवचे आनी तुमी ऑलरेडी नांवां दिवची पार्टिसिपंट्सांनी. मागीर 6 तारखेक शुक्रारा जे स्वराज्य गोमंतक यांच्यांनी मेळोन म्हापसा शिगमोत्सव कमिटी कडेन एक आकाश मिटी हे वसंत कानेटकर लिखीत ऐतिहासीक नाटक जे 7 वरांचेर टॅक्सी स्टँडार जातले. ह्या नाटकाक जो दुसरो दीस आवर्जून सगळ्यांनी येवचे कारण दोगांनी मेळोन जे बरो एक शिवजयंतीच्या दिसा अभय नाटेकर तेजी टीम हेंच्यांनी मेळोन एक रिक्वेस्ट केल्लो की मर्ज करून एक जावचो कित्याक तो एक दीस मेळटा आनी वर्साक तेंची रॅली आसता आनी मागीर थंय तेंचो लास्ट मेळावो आसता. त्या निमतान एक कितें तरी जावचें आनी शिगमोय येयल्लो आसा दोनूय मेळोन जावचें म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करून वांगडा एक म्हापशेकार म्हणून वांगडा मेळोन हे करचो एक हे म्हणून तेंचे कडल्यान एक आकाश मिटी हे नाटक येयल्लेलें आसा तो जातलो कार्यक्रम. मागीर 7 तारखेक जे आसा ते मुंबयचे सारेगमप श्री मराठी विजेता पार्श्वगायक विश्वजीत बोरवणकर हेचे संगीत रजनी हो कार्यक्रम 7 सुरू जातलो टॅक्सी स्टँडार. गेल्या वर्साय आमी सारेगमप फेम हाडलेलो, ह्या वर्साय आमी घेवन येतात. तशेंच आयतारा जो मेन दीस म्हापशेकारांचो 8 तारखेक 3:30 वाजता सुरवात आमी करतले, फ्लॅग ऑफ करतले आनी परेडीक सुरवात जातलो. शिगम्याचो लास्ट डे जो आवर्जून सगळे जाण म्हापशेकार येतात आनी सगळे म्हापशेचे लोक येतात. मेन हेतून सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वर्सा आमी थोडे चेंजीस केल्लेले आसा कारण टायम पिरियडा खातीर आमी पळयता वयता थंय टायमाचो सारको म्हणजे टायम लेट जाता, लोकूय बेगीन येतात आनी लेट वयचें पडटा. त्या खातीर आमी ह्या वर्सा म्हापशान सिंगल डे आसा आयतार
सो आम्ही एक ठरवलेले असा की फाल्यांच्यान 25 तारखेच्यान आम्ही फॉर्मां आउट करतले. 25 तारीख ते 5 पर्यंत, 5 तारीख 5 मार्च म्हणजे 25 फेब्रुवारी ते 5 मार्च हो टायम आसतलो फॉर्मां घेवपाक आनी रिटर्न दिवपाक. 5 तारीख पर्यंत आमकां रिटर्न येवपाक जाय फॉर्मां. 3 जाग्यार आमी फॉर्मां दवरतले. एक म्हणजे अलंकार थिएटरा कडेन रमेश वायन स्टोर आसा तेंचे कडेन आसतली. तशेंच दुसरे GB टेक्सटायल्स शॉप नंबर 4 मार्केट नियर गणपतीचो कुस्ता दरवटो आमी म्हणटात म्हापशेचो, थंय बाबा गोंडळकर आसा तेच्या शॉपा कडेन आसतले. आनी तिसरे मोहन काणेकर बिल्डींग यांच्या शॉपांचेर फॉर्मां उपलब्ध आसतली. रोमटामेळ जे आहा तांकां स्पेशली सांगता कारण लेट जाता म्हणून हो एक कितें तरी उपक्रम आमी करपाचो ठरयल्लो आसा. आणि लास्ट मागीर कितें जाता प्रेशर येता, कोणाकोणाचे फोन येता आनी ग्रुप घे म्हणून सांगता, पण आमकांय बरें दिसना ग्रुप पावप आनी तांकां भायर मारप, कारण कलाकार हे रस्त्यार देंवता आपली कला सादर करपाक, तांकां खंय तरी दुखोवपाक आमकांय बरें दिसना. सो आमी विचार केलो की पयलींच कितें तरी टर्म्स एंड कंडिशन घालचे जेणे करून कोणाकूच त्रास जावचे ना. सो फाल्यांच्यान 25 तारखेच्यान ह्या तिनूय जाग्याचेर फॉर्मां आउट जातलीं. 25 ते 5 मार्च पर्यंत आमकां भरून दिवपाक जाय. आणि मागीर 6 तारखेक ऑनलायन ड्रॉ जातलो, तेंचो ग्रुप करून एक ऑनलायन ड्रॉ आमी काडटले आनी तेचे वरसून तुमकां नंबर जे मेळटले तेतून सुरवात जातली. सो 4 स्टार्ट जातलो आमचो सारको 3:30 फ्लॅग ऑफ करून 4 सुरू जातलो. सो जे जर समजा 10 येयले किंवा 12 ग्रुप येयले जाल्यार नंबर वायज तुमकां ऑलरेडी लॉट्स तुमचे मेळटले ऑनलायन. आणि जर पावूंक ना त्या टायमार पयलो ग्रुप गेलो आणि दुसरो ग्रुप पावूंक ना किंवा तिसरो ग्रुप पावूंक ना जाल्यार चवथ्याक डायरेक्ट चान्स दितलो. आणि मुद्दाम एक कळकळीची विनंती करता, कोणाचोच प्रेशर हाडचो न्हू. खंयचीच आमची फूल कमिटी खंयचोच पॉलिटिकल प्रेशर किंवा खंयचो प्रेशर घेवचे ना, कारण प्रत्येकाने टायमार येवपाक जाय. त्या खातीर आमी हे कितें तरी योजना परत ह्या वर्सा काडलेली आसा मुद्दम मेळोन सगळ्यांनी. सो प्रेशरायज आमी कोणाचे घेवचे ना. 2 जर ग्रुप येवंक ना जाल्यार डायरेक्ट डिस्क्वॉलिफाय आणि आमी तांकां लास्ट सुद्दां परफॉर्मन्स कर म्हणून सांगचे ना. हे लक्षात प्रत्येक ग्रुपान दवरचें की येताना लॉट्सा प्रमाणे जर तुमी येतले जाल्यार तुमकां घेतले. त्या भायर सकाळी 10 अलंकार थिएटरा कडेन जे आमची राष्ट्रळीचें देवूळ आसा थंय ऑलरेडी आमचे वर्सा पद्दती प्रमाणे रजिस्ट्रेशन करपाक बसतले. फॅन्सी ड्रेस, लोकनृत्य आनी फ्लोट ह्या हेचे थंय रजिस्ट्रेशन जातले टील 2 पर्यंत. सो बाकीचे 3 कॅटेगरी आहा पळय तेंच्यांनी 8 तारखेक सकाळी 10 ते 2 हेच्या मदीं राष्ट्रळी देवस्थाना अलंकार थिएटरा कडेन थंय येवन आपले रजिस्ट्रेशन करचे. आणि फक्त रोमटामेळ आहा तेंच्यांनी फाल्यांचे 5 पर्यंत ह्या कालावधीन आपले भरून 5 तारीख पर्यंत सबमीट करचे. जेचे 5 तारीख आमकां सबमीट जाता तेचे 6 तारखेक आमी ऑनलायन ड्रॉ काडटले आनी आउट करतले. सो असो आमचो प्रोग्राम चॉकआउट आसा. सो बरो प्रतिसाद जो गेल्या वर्सा आमकां सगळ्यांनी दिल्लो म्हाका दिसता मेन म्हणजे आमची प्रेस मिडिया सगळी जी आसात तेंच्या कडल्यान बरो प्रतिसाद आनी सपोर्ट आमकां मेळटा. सो असोच सपोर्ट आमकां मेळचो आनी सगळी टीम जी आमची आसा म्हापशेची जी वर्सा वर्स एक आनीक बरो लेवल वाडोवचो असो आमी प्रयत्न करता. गेल्या वर्सांनी आमी पळयल्लो आमकां बरो रिस्पॉन्स तो म्हापशेकारां कडल्यानूच न्हू तर आख्ख्या गोंयभरच्यान येयल्लो की बरो रिस्पॉन्स आयकपाक मेळ्ळो. असो रिस्पॉन्स आनीक वाडोवचो ह्यो आमी प्रयत्न करता. सगळे जाण टीम मेळोन एक एकठांय येवन आमी करता. आणि आमकां सपोर्ट प्रेस मिडियाचोय जाय, लोकांचोय जाय, म्हापशेकारांचोय जाय. त्या खातीर परत एकदा सगळ्यांक विनंती करता की सगळे प्रोग्राम जे आमचे आसा 5 तारखेच्यान 8 पर्यंत सगळ्यांनी येवचे, सहभागी जावचे आणि आनंद सगळो घेवचो ह्या शिगमोत्सवाचो. म्हणजे सांगल्यार हय आमी 4 सुरू जाता आणि ते लेट सर असतात त्या लागून शाळा सगळं टायम करत आणि प्रेक्षकूय कोण नसतात पळोवपाक हेच्या बाबतींत ना. त्याच खातीर आमी पळय कशें आसता चित्ररथ बीन आसता पळय ते फ्लो वयता, गॅप पडना. आनी रोमटामेळ म्हणटकूच तेंचे मोड आसता. आमी तितून पार्टिसिपेट केलो सो आमकां खबर आसा मोड आसता. सो तो मोड घेवपाक रावलो जाल्यार गॅप पडटा, बाकीचो येवन ग्रुप रावता आनी गॅप पडटा. त्या खातीर आमी कितें केलां वेट आनी रावपाचें ना कोणाक. फक्त आमी लॉट सिस्टम ऑलरेडी करतले ऑनलायन. पयलीं रजिस्ट्रेशन आमकां 5 तारीख पर्यंत रजिस्ट्रेशन मेळटलें पळय रोमटामेळाचें. सो तेंचे आमचे लॉट्स आमी 6 तारखेक काडटले आनी आउट करतले. ऑनलायन हे करतले, लॉट सिस्टम करतले. तांकां नंबर दितले आनी 4 टायम दितले. ते जर पावले जाल्यार आमी तशें सुरू करतले. जर पावूंक ना जाल्यार आमी डायरेक्ट डिस्क्वॉलिफाय करतले. लास्ट आनी चान्स दिवचे ना, कित्याक फुडलो आनीक प्रोग्राम आसा पळय तो मागीर मर्ज जायना ना जाल्यार गॅप पडटा. सो जाता इतलो आमचो प्रयत्न तसो आसा. कारण म्हापशा एक दीस आसा म्हणटकूच 17-18 ग्रुप ऑलरेडी ह्या वर्सा आसा आनी रोमटामेळ म्हणटकूच ग्रुप वाडत आसा. सो वाडटा ते एक्चुअली बरें, कारण कलाकारांक संदी मेळटा परफॉर्म करपाक. पण लास्टाक वेळेचो एक खंय तरी आमकां बंधन आसता. गेल्या वर्सा आमी घेतलोलो. गेल्या वर्सा आमकां 2-3 वर्सांनी आमकां फोन येता कोणाकोणाचे, पण आमकां ते लास्टाक शक्य जायना.
कारण तुम्ही जशें म्हटलें की उशीर जाता, लोकांकूय दुसरे दिसा सोमार म्हणटूच कामूय आसता, मागीर बाकीचेय सगळें काम आसता, आयोजकांकूय आनी हें आसता. सो त्या खातीर आमी असो एक हें केला, फूल टिमीन एक एकठांय येवन थरयलें पयलीं फॉर्म आवट करया आनी लॉट सिस्टम फक्त रोमटामेळ. फर्स्ट प्रायज जावन आसा 75,000, सेकंड प्रायज 65,000, थर्ड प्रायज 50,000, फोर्थ प्रायज 45,000, फिफ्थ प्रायज 40,000, फर्स्ट कॉन्सोलेशन 3,500, 35,000, सेकंड कॉन्सोलेशन 30, थर्ड कॉन्सोलेशन 25,000, फोर्थ कॉन्सोलेशन 20,000 आणि फिफ्थ कॉन्सोलेशन 15,000. तशेंच मानधन आसा 10,000 10 ग्रुपां. रोमटामेळाचे सेम आसा 75,000 फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज 50, थर्ड प्रायज 40, फोर्थ प्रायज 30, मागीर फिफ्थ प्रायज 20,000, फर्स्ट कॉन्सोलेशन 15,000, 10,000ची 5 कॉन्सोलेशन आहा आणि 10,000ची कॉन्सोलेशन आहा मानधन. तशेंच फोक डान्साक 25,000 पयले प्रायज, 20,000 दुसरे प्रायज, तिसरे प्रायज 15,000, फोर्थ प्रायज 10,000 आणि 8,000 रुपया फिफ्थ प्रायज. मानधन आहा तांकां 5,000ची. मागीर इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस जे आहा ताका सिनियर कॅटेगरीक 10,000 पयले प्रायज आसा, सेकंड प्रायज 7,500, थर्ड प्रायज 5,000, फोर्थ प्रायज 4,000 आणि 3,000 फिफ्थ प्रायज. 2,000चे मानधन आसा. इंडिव्हिज्युअल फॅन्सी ड्रेस जे आसा ताका ज्युनियर कॅटेगरीक फर्स्ट प्रायज 5,000, सेकंड प्रायज 4,000, थर्ड प्रायज 3,000, फोर्थ प्रायज 2,000 आणि 1,000 फिफ्थ प्रायज. तशेंच 500 रुपयाचे मानधन आसा. हे आसा टोटल कॅश. सो टोटल प्रायज मनी जाता 10,57,000 सिनियर फॅन्सी ड्रेस खंयचे केला दोन्ही केला. सो हे आसा प्रायज लिस्ट सगळें. कितें टोटल 10,57,500 टोटली प्रायजांचो हे.